Hallelujah, 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 hallelujah. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी माई मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे मिसाचे भेटेन आयच्या दिसाक देवाक दिनवासुया. आमची फातिमा सायबिणीची आमी आयज परब करता. देवाक आर्गां दिवया, दिनवासुया आनी सगळीं आमची मागणी तिचे विनवणेन देवा मुखार दवरुया. आयची इंतेसांव आमी भेटयता. पयलें सोंपून गेल्ल्या सिंथियागो डिकॉस्टा हेच्या ओतमे पासत आनी दुसरें इंतेसांव सोंपून गेल्ल्या दुमिंग रुफिनो डिसुजा हाच्या ओतमे पासत. देवान तांकां सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेंत आमी मागुया. आपलो जल्माचो दीस आयज मनयता वेलेन्सिया फेर्नांडीस. देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया. म्हजो भाव रेझीक आनी सबिना आयज आपल्या लग्नाची 25 वर्सां मनयतात. देवान तांचेर तांच्या कुटुंबाचेर देवाचो आशिर्वाद पडूंक मागुया. मारिया फेर्नांडीस ही आमची भयण हॉस्पिटलान आसा आनी पेरिगान आसा. खेरीत मागणी आपणा पासत मागता. तिका देवान पेकोवणेचो हात लावूंक मागुया. हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया. आमच्या नव्या पाप साहेबा पासत मागुया. खेरीत भाशेन पाप साहेबान आपली जबाबदारी सुरू करता आसतना मारयेक खेरीत भाशेन उलो मारला आनी आमकांय शिकयला मारयेक उलो मारूंक. जाल्यार मारयेच्या आदारान ताच्या ह्या मुणयारपणाचेर भरपूर आशिर्वाद पडूंक मागुया. आयज भावार्थाची दिवटी पेटयता. रेजिना मुंदी, फ्रायडी नोनीस आनी फामील. बिहायंड NSD सरिता अम्ब्रोज आनी फामील. ह्या कुटुंबाचेर सान फ्रांसीस शावेराचे मजतीन भरपूर आशिर्वाद पडूंक मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तिच्या भाव भयणीनो, तीग सुपुल्ल्या भुरग्यांक दिसती पडून आंकवार मारेन संदेश दिला आनी हो संदेश दिला तो आयज पासून आमी उगडास करता. फातिमा सायबिणीक खेरीत भाशेन आमच्या दोळ्या मुखार दवरून ही मिसाची भेट भेटयता आसतना संवसाराक काकलुतीची गरज आनी ह्या पासत मागण्या वरवीं ही काकलूत देवा लागीं मागूंक आमकां आपयल्या. हीच काकलूत आमी मागुया आनी बराबर म्हणुया. हांव पातकी सर्गुदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. म्हजो अपराध म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच आंकवार मारी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सूर पदवीदार देव आमची काकूत करूं. आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सुम्या काकूत कोर. क्रिस्ता काकूत कोर. सुम्या काकूत कोर. महिमा देवाक कुंचर्गी शांतिताच्या इश्टांक संवसारी सर्वेस्परा देवा सर्गींच्या राया सूर पदवीदार देव बापा, आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिनवासता. तुज्या तोर विभव पासत आमी तुका वाखाणटा. सुम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता. सुम्या देवाची शेडी, तूं संवसाराचे पाप काडटाय. आमची काकूत को. तूं बापाच्या उसव्याक बसलाय. आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा, तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्याच्या पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें संवसाराक संतोश दिलोय. आंकवार मारे ताचे माये उदेशी
सासणाच्या जिविताचो संतोष आमकां मेळोसो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्मेच्या एकपणान जी येता आनी राजभट चलयता देवा सासणाच्या सासना. दोन दुताच्या इतिहासा वेले वाचप. इस्तेवाक पिडापीड दिवंक सुरू केलें तेन्ना जोली मोळी शिंपडलेलो तो भावार्थी लोक फेनिसियेक, सिप्रुसाक आनी एंतुकेक पर्यान पावलो. पूण जुदेवां भायर आनी कोणाकूच ती देवाचें उतर परगटून नासली. पूण तांतलीं थोडीं जाणां सिप्रुसाच्या आनी सिरेनाच्या गांवची ती एंतुकेक गेलीं आनी थंय ग्रीक लोकांकूय सोम्या जेजूचें शुभ वर्तमान परगटूंक तांणी सुरू केलें. सोम्यान तांकां आदार दिलो आनी जायतीं जाणां भावार्थ धरून सोम्याशी परतलीं. ही खबर जेरुजलाचे पवित्र सभेच्या कानार पडली आनी तांणी बार्नबासाक एंतुकेक धाडलो. थंय पावतच देवाचें देणें पळोवन तो खुशाल जालो आनी सोम्याक विस्वाशी रावंक ताणें तांकां उर्बा दिली, कित्याक तो एक बरो आनी पवित्र आत्म्यान आनी भावार्थान भरलेलो मनीस आसलो. आनी सोम्याचो पाटलाव करतल्यांची संख्या जायती चडली. उपरांत बार्नबास पावलूक सोदूंक तार्सुसाक गेलो आनी तो मेळ्ळ्या उपरांत ताणें ताका अंत्युकेक हाडलो. एक आख्खें वरस थंयचे पवित्र सभेन ते जियेले आनी पुष्कळ लोकांक तांणी शिकोवन दिली. एंतुकेक सिसांक पयलेच फावटी क्रिस्तांव म्हूण नांव पडलें. देवाचें उतर हें. जबाब. सोमेस लोकांनो देवाक वाखाणात. म्हणुया, सोमेस लोकांनो देवाक वाखाणात. पवित्र पर्वतार जें सार बांदलां तें सर्वेस्पराच्या मोगाचें. जाकोबाच्या सगल्या शारां नगरां परस सियोनाच्या धारवंट्याची तो चड आपुरबाय करता. तुजे वडविके विशीं जायतें ताणें सांगून दवरलां देवाच्या शारा. जबाब. सोमेस लोकांनो देवाक वाखाणात. म्हाका वळखून बसतल्या मोदें राहाब आनी बाबिलोन हांव लेखतलों. तशेंच फिलिस्तिया, तीर आनी इथोपिया त्या शारांक जल्मल्यांत म्हूण लोक वळखतलो. पूण सियोनाक सगलीं माता म्हणटलीं, कित्याक आसा तितलीं शारां तिचीं बाळां. ताणेंच भोव वर्त्या देवान सियोनसार थीर करून दवरला. जबाब. सोमेस लोकांनो देवाक वाखाणात. पोरजांचे पोट्टेर सर्वेस्पर अशें बरयता. अमकी अमकी पोरजा ह्या शाराक जल्मली आनी तांचे राजकुंवर नाचून गावून थंय भितर सरले म्हणून तुज्या गोपान सगल्यांक तिकाण. जबाब. सोमेस लोकांनो देवाक वाखाणात. उद्गार. म्हजी मेंढरां म्हजो ताळो आयकतात आनी हांव तांकां वळखतां आनी तीं म्हजो पाटलाव करतात. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. जुवामा परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. हिवाळ्याच्या सुमयार जेरुजाल्यान भेटवणीची परब चलताली.
देव मंदिरान सलामावांच्या तारांगणान जेजू भोंवतालो तेन्ना ताचे भोंवतणी एकठांय जावन जुदेवांनी ताका म्हळें, केन्ना पर्यंत तूं आमकां दुबावान दवरतलोय? तूं अभिशीक जाल्यार आमकां सारकें सांग. जेजून तांकां परतीपाळ केलो, तुमकां हांवें सांगलां आनी तुमी सोत मानिनात. म्हज्या बापाचे नांवी हांव करतां तीं कामां म्हजे विशीं गोवाय दिताय, पूण तुमी सोत मानिनात, कित्याक तुमी म्हज्या मेंढरांतलीं न्हय. म्हजी मेंढरां म्हजो ताळो आयकतात आनी हांव तांकां वळखतां आनी तीं म्हजो पाटलाव करतात. तांकां हांव सासणाचें जिवीत दितां. तीं कदींच इबाड जावचीं ना आनी तांकां म्हज्या हातांतलीं कोण काडून व्हरचो ना. म्हज्या बापान ती म्हाका दिल्यान तो सगळ्यां परस व्हड आनी म्हज्या बापाच्या हातांतलीं कोणाच्यानूच तांकां काडून व्हरूंक जायना. हांव आनी बाप एकूच. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. तिच्या भाव भयणीनो, 1917 वर्सा जेन्ना सायबीणबाई फातिमाच्या शारान ह्या 13 जाण भुरग्यांक दिश्टी पडली, म्हयन्याच्या म्हयन्याक 13वेर दिश्टी पडून ती तांकां तांचे लागीं उलयताली, संदेश दिताली. लुसिया हिचे लागीं खेरीत भाशेन उलोवन आनी लुसिया सायबीणबाई लागीं उलोवन तांचे मदें सदां इबासाबास डायलॉग. जासिंता आयकतालें फकत तांचीं उतरां, पूण तिका दिश्टी पडनासलें हें दर्शन. तिसरो आसलेलो फ्रांसिस्को, ताका दर्शन दिश्टी पडटालें. तो फकत सायबीणबाईक पळोवन म्हणटालो, हाव ब्युटिफूल, कितली सोबीत सुंदर दिसता. पूण ती कितें उलयतात, ती भासाभास चलता, ती ताका आयकोंक येनासली. म्हणटच लुसिया खेरीत भाशेन ही भासाभास जावन जो संदेश दिला, तो संदेश आख्ख्या संवसाराकूय कळयता. जायते आत्मे इफेर्नान पडटात, कित्याक पातोक वाडलां संवसाराचें. पातोक मानून घेवन कुमसार जावप थोडें जाल्लें आसा. पातोक वाडत आसा, पातकाची जी खोंत, पातकाची दूख जी आसा ती लोकां मदें उणी जाल्ली आसा. हो सेन्स ऑफ सीन हे पासून देंवलोलें आसा. तें पातोक न्हय अशें म्हणून आमी जायत्यो वस्तू करूंक लागलेले आसा. थोडे पावटी आमकां खबर ना म्हणून, आनी थोडे पावटी दुसरीं करतात जाल्यार हांवें केल्यार कितें जाता. आनी तशेंच ह्या आख्ख्या संवसाराचें पातोक. आयज जी आशा वाडलेली आहा संवसारान, आनी हे आशेन एकामेकाचेर आड वचत आसात, राष्ट्रां एकामेकाचेर आड वचत आसात, झुजां मांडीत आसात. आत्मे पिड्यार जातात, तांचे पासत मागूंक, प्राचीत करूंक, मागणें करूंक आमकां उलो. त्या तेंपार जें दुसरें महाझूज जालें, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ताचेय विशीं सांगलें. पयलें वर्ल्ड वॉर सोंपतलें आनी ताच्याहून आनिकूय मारेकार दुसरें विश्वझूज सुरू जातलें, हाचेय विशीं संदेश दिल्लो. भाव भयणीनो, सायबीणबाई खेरीत भाशेन उलो मारता आमकां जण एकल्याक, आख्ख्या संवसाराक. जेन्ना सायबीणबाईन मागलेलें रशियाच्या देशाक सायबीणबाईच्या काळजाक भेटुयात, कॉन्सक्रेशन ऑफ रशिया. पाप साहेबाचेरूय जो हल्लो जातलो, पाप साहेब जुआंव पावल दुसरो, ताचेय विशीं सांगलेलें. सायबीणबाईन जो संदेश दिला तातूंत एक वस्त आमच्यान समजूंक जाता, संवसाराचेर वायट आसा, संवसाराचेर वायट आनिकूय येतलें. पूण ह्या वायटांतल्यान आमकां निवारूंक जाता मागण्या वरवीं, देवाशी लागीं येवन आनी आमच्या प्राचिता वरवीं. आयचें वाचप, पयलें वाचपान आमी आयकलां, क्रिस्ती धर्म जेन्ना एके भाशेन ऑफिशली सुरू जाता, पयली पावटी तांकां क्रिस्तांव हें नांव पडलें आंतियोकेन.
आनी क्रिस्तांव म्हणल्यार आमी आयज म्हणटले हांव क्रिस्त हांव कोंकणीन म्हणटा तेन्ना ते भाशेन जाता. क्रिस्टियन्स जीं कोण जेजूची शिकवण मानून घेतात, जेजूचेर विस्वास दवरतात आनी ताचो पाटलाव करतात तीं आयज संवसारान जायतीं आसात. आनी हे आमचे क्रिस्ती पोरजेक वो करून कातोलीक क्रिस्ती पोरजेक आमकां आतां नवो पाप साहेबूय वेंचून काडलो. नवो पाप साहेब आमकां दिलो, ताणेंय आमकां उलो मारला. सायबीण मांयक आमी उलो मारूंक, तिका आमचे मुखार दवरूंक आनी तिच्या सांगाता आनी तिच्या वांगडा आमी ही आमची फुडली यात्रा चलोवंक. पवित्र सभेचेर भाव भयणीनो, आयज जायते मारेकार वस्तू आयिल्ल्यो आसात, येयत आसात संवसाराच्या वेगवेगळ्या जाग्यांनी. आनी असल्या वेळार पवित्र सभेचेर नवी शिकवण जी आख्या संवसाराची शिकवण आसा, पवित्र सभेच्या शिकवणेचेर एके भाशेन आताक केल्ल्या भाशेन करता. आनी असल्या वेळार ही क्रायसीस जी आमचे मुखार आसा, तशेंच इकॉलॉजिकल क्रायसीस आयज आमचे मुखार आसा, तातूंतल्यान आमी मुखार वता आसतना सायबीण मांयक घेवन आमी मुखार वचूंक आमकां नवो पाप साहेबूय उलो मारता. तर आयच्या दिसाक फातिमा सायबिणीचो आमी उगडास करता आसतना आमकां एक उरपा मागुया. हे संदेश आमी समजूंक, हे संदेश आमी मानून घेवंक आनी ताचे प्रमाणे आमचें क्रिस्ती जिवीत आनिकूय नवसरलेलें क्रिस्ती जिवीत करूंक. आनी हे भाशेन जें कितें वायट येवपाचें आसा वो जें कितें वायट आमच्या दिसाच्या दिसाक येता ताचेर आमी झूज मांडूंक आनी जैत व्हरूंक. जेजून जे भाशेन म्हणलां, म्हजी मेंढरां म्हजो ताळो आयकतात, तांकां कोणूच म्हज्या हातांतलो काडून व्हरचो ना. म्हज्या बापान ती म्हाका दिल्यात, म्हज्या बापाच्या हातान ती आसात. म्हणजे आमी सगळीं बापाच्या हातान आसात आनी बापाच्या हातांतल्यान आमकां कोणाच्यानूच काडूंक जायना. पूण आमी जाणा दिसाच्या दिसाक देंवचार कितले प्रयत्न करता. भुरग्यांक, तरणाट्यांक, वाडलोल्यांक, काजाऱ्यांक, जाणट्यांक सगल्यांक नाडटा आनी देवाच्या हातांतलीं काडून व्हरूंक सोदता. जाल्यार देंवचाराक आमी सांगात दिना जावपाक, आंकवार मारया आमकां दे. देंवचाराचें आयकना जावंक पूण देवाचें आयकूंक आनी म्हणूंक ही आसा हांव सर्वेस्पराची चाकोन, हो आसा हांव सर्वेस्पराचो चाकोर. म्हणटच सगळ्या वेळार देवाची खुशी करूंक आमकां कृपा दी म्हूण आमी हे भेटेन मागुया. तुझ्या उदारपणांत मनुष्याच्या वावरांत आमकां जिविताचो हुंडो सर्वेस्परा सृश्टीच्या रुस्तरा विकता दिल्लो आसता. तुझ्या उदारपणांत आमकां दाखांचो स्वरूप म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें तुमचें बलिदान सरपदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा, बागयोंत आंकवार मरेचे कुशीन घेतलेली आपली कूड आनी रगत तुका ओपून आमच्या सोमयान खुर्सार आपणाचेंच बलिदान केलें. तेंच बलिदान आज बागयोंत आंकवार मरेक मान दितना आमी तुका भक्तीन समर्पिता आनी जेजूच्या मनशा सैमाचो आदार आमच्या असोक्त सैमाक निरंतरी मेळूं म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं.
आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदारान सासनाच्या देवा, सर्व काळयान सर्व ताय आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. फातिमा सायबिणीक निती आंकवार मरेक आमी आज नमान करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाखाणटाव, तुका वंदिताव, तुजी किर्ती परगडटाव. आपल्या आंकवारपणाची वडवी सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासनीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उद्देशीं देवदूत आनी सर्गीचो सगलो दलबार तुजी तोर महिमा वाखाणटात. तांचे सांगाती आमचेय ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमची पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार्थाचो गुटपर गोठुया. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी लियो 14 आमच्या बागयोन बापा, फिलिपनेरी आमच्या गवळी बापा, सिमियो आमच्या आदारी बिस्पा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान त्या सगल्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज हाजीर जाल्ल्या सगल्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती तिच्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदुतां, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आंकवार मारेन दिल्लो संदेश फातिमा गांवांत आमकांय आमच्या काळजान आनी दिसाच्या दिसाक फावो जावं आनी आमी मागण्या आनी प्राचिता वरवीं ह्या संवसारांतल्या जिवीत जिखून घेवंक आमकां कृपा मागुया. आनी बराबर जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता.
तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणे पडोवन दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवडणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरभाशेन वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशी परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेतान राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. सोम्याची शांती सदां घाल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. हे घडये तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांत तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन.
प्रार्थुया. सर्वेस्परा भाग्योंत आंकवार मरेक जल्मलोलो तो जेजू क्रिस्त खरो देव आनी खरो मनीस म्हूण आनी ताच्या पुनर्जीवनपणा वरवीं आमची सोडवण जाली म्हूण आमी सोत मानता. आमी आतां घेतिल्ल्या संस्कारा वरवीं खऱ्या भावार्थान आमची काळजां थीर कर आनी ह्या संवसारान ताच्या पुनर्जीवनपणान वांटो घेवन सर्गीचे मोहिमेन ताच्या सांगाता सासनाक संतोश बगूंक आमकां फावो कर. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून या जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. आयज सांजेर 5 वाजता रेजिना मुंदी मोन्युमेंटा लागीं 5 वाजता तेर संत्या उपरांत मिसाची बॅग चिकाली स्पोर्ट्स क्लब तो घडून हाडटात आनी सगल्यांक तुमकां आमंत्रण. आयज सगल्यांनी येवन तुमी तातूंत भाग घेवं. तूं आमची राणी विसरो नाका गे माया आमची मागणी. कृपा दिया आमकां Oggi in Italia e in altri paesi si celebra la festa della mamma. Mando un caro saluto a tutte le mamme con una preghiera per loro e per quelli che sono già in cielo. Buona festa a tutte le mamme.